सच्च्या प्रमाणे आज 10:15 ते 10:30 दरम्यान मिड डे मील येयले आणि तेणी मिड डे मील पाव आणि वाटाण्याची भाजी हाडलेली आणि साधारण 10:30 उपरांत मागीर आमच्यो 2-3 टिचरी टेस्ट करतात त्या प्रमाणे तेणी पाव आनी भाजी खाल्ली. तांकां व्हडलो फरक जाणोंक ना आणि मागीर 11 सुमार आमी डिस्ट्रिब्यूट केले सगळ्या क्लासींनी आणि ह्यो क्लासी येता 1ली ते 8वी पर्यंत आमी डिस्ट्रिब्यूट करतात. 11 सुमार खाताना एक दोन भुरगे अशें धांवत येयले आनी म्हणपाक लागले दुसऱ्या क्लासींनी की भाजी बरी ना, भाजी पिड्ड्यार जाल्या अशें कितें म्हणपाक लागले. त्या बरोबर एक दोन भुरग्यांनी खावपाची बंद केली. आमी मागीर स्टॉप केलें खावपाचें. आमकां एक्झॅक्टली खबर नासलें आणि ज्या भुरग्यांनी भाजी खाल्लेली तांकां कांय जावंकूय नासलें. आमी आनी खास सांगपाचें म्हणजे येता 1ली ते 4थी जे प्रायमरीचे भुरगे आसले तांकां कसलोच इफेक्ट जावंक ना आणि 6वी 7वीच्या भुरग्यांक तांकां इफेक्ट जाल्लो. आमी हे सगळें घडल्या बरोबर सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आमकां श्रीराम सेल्फ हेल्प ग्रुप कोलवाळ तेंच्या तर्फे मिड डे मील सप्लाय केलें जाता. मागीर एडीआक फोन केलो. एडीआय येयलो, ताणी सगळो रिपोर्ट घेवन गेलो. मागीर गेल्या बरोबर कळ्ळें आमी भुरग्यांक मागीर ऑन द स्पॉट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धाडलें. भुरग्यांच्या पेरंट्सांक कळयलें आनी साधारण 2:15च्या दरम्यान तांकां दवरलेलो जस्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. तांकां धाडून दिलें. भुरग्यांक सिमटम्स फक्त जाल्यार कितें वॉमिटींग आनी पोटान दुखतालें. पूण जेन्ना तांकां हाडून आमी हांगा बसयले तांकां म्हणजे सगळें नांव बरयता आनी टायम जालो तो पर्यंत तांकां कांय जावंक नासलें. थंय तांकां वॉमिटींग तशें कांयच जावंक ना. ते भुरगे सगळे वेवस्थीत घरा पावले. शेनवारच्यान भुरग्यांक ते सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें मिड डे मील दिवप काय ना ताचेर खंय टिचरांची मिटींग घेवन कितें ते थारायतले अशें हेडमास्तर सांगता. सच्च्या प्रमाणे घेतात न्ही. आमी 2-3 टिचरी टेस्ट करतात आनी हाडल्या बरोबर आमी टेस्ट करतात आनी त्या टिचरांकूय कांय जावंक ना. पूण हेच्या नंतर आतां कितें करपाचें तें आमी सगळे टिचर बसून डिस्कस करून मागीर फाल्यां बिफोर डिस्ट्रिब्युटींग द मिड डे मील आमी फाल्यां आतां टिचर ऑलरेडी ऑलमोस्ट गेल्ली आसा. फाल्यां सकाळीं येयल्या बरोबर टिचरांची डिस्कस करून आमी कितें करूंक शकता तें फाल्यां पळयतले. शक्यतो भुरग्यांची काळजी हेजेर चड भर दितले. ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो फुडार एफडीएच्या रिपोर्टाचेर थारतलो. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टी.